पब्लीक मिटींग घेतलेली 1 तारखेक तिस्कार नारबंदोड त्या वेळार आमी क्लियर सरकाराक सांगलेले जर तुम्ही मायनीचे ऑर्डिनन्स जर काढून ह्यो मायनीचे चालू करिनात जाल्यार आमी 11 तारखेच्यान आझाद मैदानाचे धरणां धरतले आणि तो धरणा गव्हर्मेंटान अजून कांय डिसिजन घेवंक ना आणि तेका लागून हे सगळे मायनींग डिपेंडंट जे आसात ते आज हांगा धरणा कार्यक्रमाक येयल्ले आसात. आमी 5 पर्यंत आसतले आणि फाल्यांच्यान तो कंटिन्यू जातलो डेली जो पर्यंत मायनींग डिसिजन घेना तो पर्यंत. फक्त हांव सरकाराक तुमच्या मार्फत इतलें सांगूं शकता म्हणजे आमकां सांगपाची हें आसा की जर सरकाराक जाय कारण सरकारान रिसेंटली म्हणजे कालच्या पेपराचेर स्टेटमेंट येयला की हो धरणा करचो न्हय आमी कितें तरी करता म्हणून. जर सरकाराक अशें दिसता जाल्यार आमची कमिटी आसा कमिटी कडेन तेंच्यांनी मिटींग आपयची मिटींगेंत आमकां कॉन्क्रीट केन्नाच्यान मायन सुरू करता हें आमकां सांगचें आणि कमिटमेंट असो करचो आमी सांजे 5काच धरणा आनी प्रोसीड करचो हें सरकारान करता ना आमच्या सरकारान आपोवंकच ना सरकार फक्त पेपराचेर उलयता. सरकाराक जर दिसता की हांगा पीसफूल आमकां धरणां धरपाची किंवा एज्युटेशन करपाची आमकां इच्छा ना आमी नाइलाज म्हणून हांगा येतात कारण सरकार न्हिदता अजूनय जागो जायना तेका लागून आमकां येवचें पडटा कारण हें डिसिजन सुप्रीम कोर्टान डायरेक्टिव्ह दिल्या की तुमी मायनी सुरू करा स्टेट गव्हर्मेंटाक दिल्ली आसा ऑलरेडी डायरेक्शन्स ते करिनात आनी ते पळवाटो काडटात कारण आमकां अशें दिसता की तातूंत कितें तरी वेस्टेड इंट्रस्ट आसा ह्यो मायनी खंयच्या तरी काडपाच्यो आनी पळवाटो काडपाच्यो आनी त्यो ऑक्शन करपाच्यो आनी कोणाक तरी अडाणी ना जाल्यार आनी कोणाक तरी दिवपाच्यो अशें आमकां दिसपाक लागलां फिलींग येता आमकां तशें. हें फक्त टायम काडपाक लागून हें लोकांक मिसलीड करता रिव्यू पेटिशन एक्चुअली रिव्यू पेटिशन खंयचें जर पेटिशन तूं घालतलो क्युरेटिव्ह पेटिशन आसो रिव्यू पेटिशन आसो सुप्रीम कोर्टान किंवा हायर एपील करतलो जाल्यार 90 days टायम आसता तो 90 days टायम जावन गेलो तांचो आनी आतां सुप्रीम कोर्ट आसा तें बंद आसा